पाठ 7 इपन. आता मी पाठ वाचूया. पाठ 7 इपन. इपन बस. कप धर, गरम गरम. दवर, कप दवर, घर पळय. नवी उतरां. इपन बस. कप गरम दवर. नवी अक्षरां द इ क. ह्या चित्रांत कितें दाखयलां तें पळोवया. हे रतन हो पवन रतनाचो भाव आनी हो इपन तांचो इश्ट तांगेर आयला. रतन इपनाक च्या दिता. हे पळयात च्याचे कप हे. आनी ही च्या गरम आसा. तुमी कप पळयला आसतलो च्याचो न्ही. हो पळयात च्याचो कप, तातूंत च्या आसा आनी ही च्या गरम आसा पळयात. ताची वाफ येता ती आमकां दिसता. ही फोस्काची काडी. गरम आसता न्ही, तशीच च्या हून आसा, गरम गरम आसा अशें रतन ताका सांगता. च्या पितकच रतन इपनाक म्हणटा, कप दवर. दवर म्हणजे सकयल दवर, च्या पिवन जातकच. आनी आतां आमी आमचें घर पळोवया. बरें तर भुरग्यांनो, आतां ह्या पाठांत आयिल्लीं नवीं अक्षरां कशीं बरयतात ती पळोवया. द, क, इ. द, क, इ. द, क, इ. देव बरें